बुधवारा साळगाव मतदारसंघातल्या भाजपा महिला मोर्चान थळाव्या महिलां खातीर पाककला आनी उखाण्यांनी नावां घेवपाची सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तीचे उक्तावण मंत्री दिलीप परुळेकर हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार तांची घरकान्न मेधा परुळेकर हाजीर आसली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो कार्यक्रम सक्सेसफुल करचो हो तुमचो निश्चय पळोवन तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता। आमच्या धर्माचे आमच्या ह्या देशाचे जी संस्कृती आसा ही संस्कृती जर आमी फुडें घेवन वयतले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचे गॅदरींग कोणी तरी तुमच्या पैकी बायलां आसा भारतीय जनता पक्ष म्हणून हे करता हे मतदारसंघ वायज जाल्ले आसा पण तुमच्या वाड्यार तुमच्या वाठारांत तुमच्या गांवांत अशें जावप हे खूब म्हत्वाचें आसा। भारतीय जनता पक्ष मागीर ते सोशल वर्क आसूं राजकारण आसूं बायलांचो मेळावो आसूं बायलांच्या आरोग्या विशयी प्रश्न आसूं हे प्रयत्न घेवन इलेक्शनाक 3 म्हयने उरले काय आमी घेनासतना आमी वर्साच्या 12 म्हयने आणि जो पूर्ण काळ असता 5 वर्सां एकदा निवडून दिल्या नंतर मागीर सरकारान आसूं किंवा ऑपोजिशनान आसूं आमी सदीत लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता। म्हाका दिसता ह्या सभागृहान बसल्या आणि सरकारची ज्यो आमच्यो स्किमी आसा स्कीम घेयना अशी एकूय व्यक्ती आसची ना। म्हाका तरी दिसना हे सरकार सर्वसामान्यांचे आसा सर्वसामान्य पर्यंत पावप हे आमचे ध्येय आसा। आयज म्हाका व्हॉट्सएप धाडना फुडें म्हाका कळ्ळें की मोठ्या प्रमाणान हांगा जमल्यात त्या खातीर म्हाका येनासतना रावले ना म्हणून हांवें असेंब्ली चालू आसा तितूंतले एक म्हणलें वर काडून अर्दे वर काडून हांगा येवन वयतलो। त्याच निमतान तुमची सगळ्यांची म्हाज्या मतदारसंघातले माता भगिनी कार्यकर्ते यांची भेट जातली। तुमकां परत एकदा ह्या श्रावण मासाच्यो उर्वरीत परबी दिता। फुडल्या दिसांनी येणारे खुबशे उत्सव आसा आमच्या गोंयांतलो मोठ्यांतलो मोठो उत्सव जो आमी मानता आनी आयज पर्यंत मानीत येयला हेच्या फुडें मानतले गणपती उत्सव। आमी गणपती उत्सव मोठो साजरो करता त्या गणेशोत्सवाच्यो तुमकां मना काळजांतल्यान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता।